आयज सान फ्रांसिस शावेराच्या नोवेनाच्या 7व्या दिसांत आमी भितर सरता। आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भावार्थ शेळ मोलो जालोलो तांची उमेद वाडोवन भाग्यवंत फ्रांसिस जालो जेजूचो गोवाय। आयज भाग्यवंत आंद्रे जेजूचो एक आपोस्ल हाची परब आमी समोरमता। भाग्यवंत आंद्रे आनी फ्रांसिस शावेर जेजू भाशेन ह्या संवसारांत बापाचे दयाळायेचे मुखामोळ आनी देवाची दयाळाय संवसारांत मनशांक तितलेंच वांटूंक ना, पूण लोकांनी तांचो भावार्थ देवाचेर पोत्तून दवरूंक ते भारी वावुरले। हाकाच लागून भाग्यवंत फ्रांसिस शावेराच्या जिविताचेर नियाळ करूंक गरजेचें। दुसऱ्यांक जेजूची वळख दिवन भुरग्यांक वाडलोल्यांक उमेदीन दोतोन शिकोवन शेळ मोल्या क्रिस्तांवांक नव्यान भावार्थ दिवन वायट जिवीत जियेतोल्यांक निठायेर हाडून भाग्यवंत फ्रांसिसा शावेरान लोकांचो भावार्थ जागयलो, शिंपयलो आनी वाडयलो। भाग्यवंत पावलू रोमकारांक बरोवन देवाचेर भावार्थ दवरून जियोंक आपयता। तो 3 विचार घालता: संदेश परगटपी नासतना आयकतलीं कशीं, आयकनासतना भावार्थ दवरतलीं कशीं, आनी भावार्थ धरिनासतना उलो मारतलीं कशीं। ह्या खातीर तो म्हणटा, शुभ खबरेचे परगटणार देवान उपजोवंक जाय। देव आमकां ताचो पाटलाव करूंक आपयता, पूण घोडे आमी शेळ मोल्या क्रिस्तांव जाल्यांव आनी हाकाच लागून आमी देवाच्या उल्याक उमेदीन आनी उदार मोना आनी काळजासून वय म्हणिना। देवाच्या उल्याक सदांच वय म्हणूंक, देवाची शुभ खबर दुसऱ्यांक परगट करूंक आमी वावरूंक गरज। जी क्रिस्तांव लोकांचो भावार्थ शेळ मोल्ल्या तांचो भावार्थ पोत्तून जागूंक आमी तयार आसूंक जाय। आनी हे देवाचें काम करतना जेजू आमचे सोबे आसा म्हूण आमी सोतमानूंक जाय। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू चोगां कारव्यांक आपयता। हो जेजूचो उलो ह्या चोगांयनी आयकलो। आयकलोल्या उल्यान काळजांत भावार्थाची कोमरी उत्पन्न केली। जेजू सांगता वावर करून ताचें उतर जिवन हेंच कोमरेचे ह्या शिसांनी भावार्थाचें व्हड झाड केलें। ह्याच भावार्थाच्या झाडान उत्पन्न केलेलीं फळां आयज आमी क्रिस्तांवां चाखतांव। तांच्या अखंड भावार्थाक लागून आमचें क्रिस्तांवपण आयज आमी जियेतांव। प्रकाशनेच्या पुस्तकांत ओवेसवर 3 वळ 15 हातूंत आमकां हीं उतरां मेळटात: तूं थोंडूय न्हय आनी हुनूय न्हय, कितें तरी एक तूं जावंक जाय आसलोय। तूं शेळ मोडो देखून तुका हांव ओंकून म्हज्या तोंडांतल्यान भायर उडयतां। जेजू भावार्थांत हून आसलोल्याताय वावुरलो। देखीक थोंठो लुकाच्या शुभ वर्तमानांत ओवेसवर 5 वळ 20, जेरुसाची धूव मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत ओवेसवर 9 वळ 18 ते 20 आनी 6, 2 कुड्डे मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत ओवेसवर 9 वळ 20 आनी 7 ते 30 आनी 1, रोमी अधिकाऱ्याचो चाकर लुकाच्या शुभ वर्तमानांत ओवेसवर 7 वळ 1 ते 10 आनी पोरकी बायल मार्कूच्या शुभ वर्तमानांत ओवेसवर 7 वळ 20 आनी 4 ते 30। भावार्थान शेळ मोडली आसलोल्याताय वागूंक जेजूक अवघड जातालें, कित्याक तांणी आपली काळजां जेजूक आनी ताचे शिकवणेक बंद केलोलीं। जेजू आसूं वा नासूं तांकां पडूनूच वचूंक नासलें। आमच्या जिवितांत जेजूक वावरूंक आमी शेळ मोडाय सोडुया आनी भावार्थान शेळ मोडो जालोलो तांची उमेद वाडोवन भाग्यवंत फ्रांसिस शावेरा भाशेन आमी जेजूचो गोवाय जावया।
Klot samco sumi, ikut samco bavard, ikut samco bautism, klot samco divbab, povitat mia vorvi, shanti chaban pasa, sugli ikut samchak, amka pun hatlia, dekun ami gaita. Eklot samso sumi, ikut samso bavar, ikut samso bautism, eklot samso divba. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुझ्या भावार्थान तुका बरो केला. केदो व्हड तुजो भावार्थ. भावार्थ दवर भिये नाका. असले कांय उद्गार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेले पवित्र पुस्तकांत आमी वाचतां. खोल ओकूंड भावार्थ क्रिस्ती जिवीत जिवाळ आनी रोसरोशीत करता जाल्यार शेळमळो भावार्थ क्रिस्ती जिवीत कोडू आनी अर्थ नासलेलें करता. ओखोंड भावार्थ आमकां देवाशी लागीं हाडटा जाल्यार शेळमळो भावार्थ आमकां देवातान पयस व्हरता. आयच्या नोवेनाचो विशय भावार्थ शेळमळो जालोलो तांची उमेद वाडून भाग्योंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. आमकां आमच्या थीर भावार्थांतल्यान जेजूचे उर्बेवंत गोवाय जावंक उलो करता. तर हीच कृपा ह्या मिसा बलिदानांत आमकां मागुया. आनी आमी ह्या मिसाच्या बलिदानान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करुया. हांव पातकी सूर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योंत सदांच अंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumia kaklut ko, sumia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, sumia kaklut ko, sumia kaklut ko. देवाक मोहिमा दिवन म्हणुया. मोहिमा देवाक उंच सुर्गींक आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. समिया जेजू क्रिस्ता,
बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. भोव वर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शुभ वर्तमान परगटूंक आनी परजेचो गवळी जावंक जेजून विचून काडलेलो भाग्यवंत आंद्रे आपल्या आपोवण्यांक पाळो दिवन खुर्सार मोरो पर्यान जेजूक विस्वाशी रावलो. ताचे विनवणेन आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवळ्यांक शेवट पर्यान जेजूक विस्वाशी रावूंक बळ दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी जो तुजे सव्य आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान ची येता आनी राजवत चलयता ससनांच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलो रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. जेजू सुमी म्हूण तुमच्या होटांनी उचातशी जाल्यार आनी ताका देवान मेलेल्यांतलो जिवन केला म्हूण काळजांतान सोदमातशी जाल्यार तुजें तारण जातलें. काळजांतान सोदमातल्यार मनीस प्रमाणीक जाता. वोटांनी उचारूंक सगल्याक मनशाचें तारण जाता. ताजेर विस्वास दवरता ती सगळीं केजींच लोजीं सांपडचीं नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता. म्हणटच जिद्यो आनी ग्रीक लोकां मदें कसलीच वोतोर ना जाली कित्याक सगल्यांचो सुमी एकलोच. आपणाक उलो मारतल्यांक सोमेस्तांक पावंक खूब ग्रेस्त तो कित्याक सुमयाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. पूण ताचेर भावार्थ दवरल्या शिवार ताका उलो मारतलीं कशीं आनी ताचे खबर आयकल्या शिवार ताचे भावार्थ दवरतल्या कशीं. खबर परगडपी आसल्या शिवार आयकतलीं कशीं आनी तांकां धाडल्या शिवार परगट करतलीं कशीं. आनी पवित्र पुस्तक तें सांगता. बरी खबर हाडटा ताचीं पावलां कितलीं सोबीत पूण बरी खबर सगळींच मानून घेना. देखून इजायस म्हणटा सर्वेस्पोरा आमी परगटलां तें कोणें सोद मानलां. म्हणटच क्रिस्ताचो निरोप परगट जावंक कारण पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारतां तो ताच्या कानार पडूंक ना बी दुबावा विरीत कारण शेकांचे क्रित्मेचे ताचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. शेकांचे क्रित्मेचे ताचो ताळो आयकूंक येता सगळीं म्हणया. शेकांचे क्रित्मेचे ताचो ताळो आयकूंक येता. अंतरो देवाची महिमा वर्णिता. मोडप ताचे हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसा ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा सगळीं म्हणया. शेकांचे क्रित्मेचे ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना उतर म्हणल्यार नाच. ताचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकांचे क्रित्मेचे ताचो ताळो गाजता. संवसाराच्या शिमा पर्यंत ताचो संदेश पावता सगळीं म्हणया. शेकांचे क्रित्मेचे ताचो ताळो आयकूंक येता. सगळीं उबी रावया.
सुमी म्हणटा म्हज्या पाडल्यान येयात आनी मनशांक दोत्ता तसली कारवी तुमी जावशी हांव कोत्तलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिलियाच्या दर्यादेगेर चलतना जेजून दोगां भावांक एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यांत जाळां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरता तसले खारवी जायशे करतलों. आनी रोखडेच जाळां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव जाकोब जेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार जेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रांपणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेच रांपणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा बुनिनो, एली वायसल हाचीं उतरां. The opposite of love is not hate. The opposite of faith is not heresy. The opposite of life is not death. It's indifference. एली वायसल हो फामाद बरोवपी शेळमोळाये विशीं उलोवन अशें म्हणटालो, भावार्थ हाचें उरफाटें विरोध न्हय, मोग हाचें विरोध राग न्हय, जिविताचें उरफाटें मरण न्हय, पूण शेळमोळाय. आयचो विशय जावन आसा भावार्थ शेळमोळलो जालोलो ताची उमेद वाडून बाग्योंत फ्रांसीस जालो जेजूचो गोवाय. मोगाळ बाबा बुनिनो, आगोस्ताचे 4 आमी बाग्योन जुआंव मारिया वियाने हाची परब समारंभताव. तो आज जावन आसा आस्कारी फिरगोजांनी वावुरतेल्या घोवड्यांचो. आनीक ताका कित्याक लागून हो आस्कारी केलो घोवड्याचो? कित्याक आर्स देसांत जाका ताणें विगार म्हूण नेमलो थंय ताणें भावार्थ शेळमोळ आयलोलो तो ताणें जिवो केलो. जेन्ना तो फ्रांसाच्या देशांत आर्स गांवांत गेलो ताणें पळयलें मिसाक 2 वा 3 वांटो घेता. मिसाच्या वेळार लोक गादयांचेर सोरोप येता मौजा मारता. ताणें आपल्याचें त्यागी जिवीत सुरू केलें, मागणें सुरू केलें. आपल्याच्या प्रवचनान ताणें देवाचें उतर पुरगुटलें. आनीक सुमार 18 वरां तरी ताणें कुमसोदोरीन सारलीं लोकांचें जिवीत नवसरूंक बदलूंक. आनी आमी पळयतांव काळ बोलांटा हो भावार्थ थंयसर ताणें जागयलो, जिवो केलो. आनी आतां इगोर्जो रित्यो आसल्यो त्यो आतां बरोंक लागल्यो. लोक जायतो येवंक लागलो. बाग्योन जुआंव मारियान हो शेळमोळ आयलोलो भावार्थ थंय ताणें हो जिवो केलो. मोगाळ बाबा बुनिनो, आमी पळयतांव बाग्योन जुआंव मारिया वियाने भाशेन बाग्योंत फ्रांसीस शावियरूय जंय भावार्थ शेळमोळ आयलोलो थंयसर ताणें
तो जिवो केलो. आनी आमी पळयता, आमी म्हणटा, आमचो बाबार्थ न्हयच आयचो कालचो, पूण आमचो बाबार्थ सान फ्रांसीस शावियराचो. कित्याक ताणें हो शळमळ आयलेलो बाबार्थ जिवो केलो आनी क्रिस्ती जिवीत ताणें उर्बेवरीत केलें. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतरांत आमी आयकलां पयल्या वाचपांत कशे भाशेन बाबार्थ देवा सोवें येता आनी देवा तावन हो बाबार्थ येता तो आमच्या कानार सादवता, आमच्या काळजांत तो रिगता, आमच्या काळजांत उर्बा वाडयता आनी हो बाबार्थ मागीर आमी दुसऱ्यांक पुरगोडटा. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमकां दोन तरांची मनशां आमकां मेळटा. पयले सुवातेर जेन्ना हो बाबार्थ आमकां फावो जाता तेन्ना ही मनशां हो बाबार्थ आपल्या जिवितांत घेता, आपल्या काळजांत रिगोयता आनीक हो काळजांत रिगोवन तो दुसऱ्यांक पुरगोडटा आनी हे भाशेन आमी पळयता सुबाम पीक, सुबाम फळ ती दिता. पूण थोडीं आसा शेळमोडी, म्हणजे हो घेतलेलो बाबार्थ आपल्याच भितर दवरता, तो दुसऱ्यांक पुरगोटिना, दुसऱ्यांक हो बाबार्थ दुसऱ्यांचो जागोयना आनीक हे भाशेन तांच्या जिवितान शेळमोळाय येता. मोगाळ बाबा भयणीनो, ही मनशां आमी पळयता आपल्याचेच निसणटोन ती करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमचो जबाब ह्या देवाच्या उतराक कितें जातलो? आमचो बाबार्थ जातलो. पयले सुवातेर बाबार्थ आमकां कित्याक जाय? बाबार्थ आमकां गरजेचो कित्याक बाबार्था वरवीं विस्मितां ओचोरयां घडटा. बाबार्था वरवीं आमी देवाक मानवलोलीं जाता. बाबार्था वरवीं आमी प्रमाणीक जाता. बाबार्था वरवीं आमी सोडवण जोडूंक पावता. मोगाळ बाबा भयणीनो, बाबार्था वरवीं आमचीं पातकां बोगसता. बाबार्था वरवीं आमी सर्गीचें राज आमकां फावो जाता. बाबार्था वरवीं देव आमची मागणी आयकता. प्रकाशनेच्या पुस्तकान आमकां मेळटा की तूं थोंडूय न्हय आनीक उनूय न्हय, तूं शेलमोळो. असल्या मनशाक हांव ओंकून भायर उडयतलो, हें आमकां मेळटा. मोगाळ बाबा भयणीनो, ह्या पासत आमी पळयता जेजू जांचो बाबार्थ शेळमोळो जालोलो तांचो बाबार्थ तो जागयता. जशे परी जायरुसाची दूख सोंपली तेन्ना ह्या लोकाचो बाबार्थ तो जागयता. रोमी अधिकाऱ्याचो चाकर बरो नासलो तेन्ना ताचो बाबार्थ तो उर्बेवरीत करता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी पळयता फारिसेव धर्मशास्त्री हे बाबार्थान शेळमोळ आयलेले, तांचो बाबार्थ तो थीर गोट करता. आमकां पवित्र पुस्तकान शुभ वर्तमानान एके वपारीन अशें मेळटा. भुरगीं खेळटा तेन्ना तीं म्हणटा, आमी तुमकां वाजयलें पूण तुमी नाचलीं ना, आमी विलापलें पूण तुमी रोडलीं ना. मोगाळ बाबा भयणीनो, हो शेळमोळो आमचो बाबार्थ. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितान आमी इतलीं ओचोरयां विस्मितां पळयताय, ह्याचे वरवीं आमी कित्याक लागोन आमचो बाबार्थ थीर गोट जावचो ना काय? ह्याच पॅन्डेमिका टायमार, ह्या कोविड-19 पिडे समयार आमी पळयता कितलींच जाणां बोरीं जालीं, देवाचे मोजतीन बोरीं जालीं. हें जावन आसा व्हड ओचोरयां आमच्या जिवितान. हें आमकां पुरो
आमचो भावार्थ वाडोवंक, आमचो भावार्थ चोडूंक. तर मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी इतलेंय आसतना आमच्या भावार्थांत आमी शेळमोळाय दाखोवंक जाता काय? सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडी आमची मागणी आमी आतां सर्गीच्या बापा मुखार उबारुया. जागृत रावात, भावार्थ थीरपणान सांबाळात. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खासगी जिवितांत आनी मागण्यांत अणभवलोलो भावार्थ थिरावून आपले पोरजेक ते भावार्थाचे नमुणे जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. कोरन्यो नात जाल्यार भावार्थ मेल्लो जाता. सरकारी कचेरींनी आनी राजकीय मळार वावर करतल्या आमच्या क्रिस्ती भयणी भावांनी आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान आनी दिसा दिसपट्ट्या वावरांतल्यान आपल्या वावरा जाग्यार भावार्थाचे गवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. क्रिस्ताचो संदेश कानार पडचो आनी तो कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. आमी क्रिस्ती भावार्थ्यांनी देवाच्या उतरांतल्यान मागण्यांतल्यान आनी हेर धार्मीक अणभवांतल्यान आमचो भावार्थ शिकूंक, खोलावंक आनी ह्याच भावार्थाचे अखंड गवाय जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. हाल उपद्र्यांनी तुमच्या भावार्थाची तपासणी जाता. दूख, पिडा, संकोश्ट येता तेन्ना आनी अदीक करून ह्या कोविड-19 दुयेंसा वेळार भावार्थान उत्सुक्त आनी शेळमोळीनय बोगोर अदीक थीर आनी अखंड जावंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. मागणे. सर पुदवेदारा आनी काकलुतसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतना काल येवंक, हे पिडेक लागून दगदगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताचे कुटुंबाक फावो ती बोळ सुक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायके अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जानवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. आमेन. 마티의 방가고루 속다이 두의 가수드라 마티 둘람치지니 방갈 korpo vitratmia doyal bapa mukti bolan kirkol olkya shivitachi duka vomta amche vortan duka vomta
आमचे वरदान तुका भोमताव आमचे वरदान मोच्या बाबा बोनिनो मोच्यानी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्य पवित्र सोबेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सुर्गींच्या बापा बागयो तांद्रेच्या परबे दिसा तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानव आनी तुजे पदवेन बदललोली ही देणी परतून घेवन नव्या बोळान आमी बरोव. हे परी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सहकारी जावंक आनी सासणांक ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा भोगूंक आमी पावूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचाय भारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय वच आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर्फताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोठ बांदून दवरल्याय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दलबारां सांगाती संतोसान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, darbarazo servis porto, sorgani samsara polya tuja vojbova, un sorgi tuka soj soj, sorvis porači navi je tataka soj, un sorgi tuka soj soj. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हाजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणेक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर गोठुया. Sumia Jesu ami undo kato ani kalshitle pieta Titli spauti tu voi bovan Jesu ami tuce morot por kota.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण विरास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुळां रगत शिवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाबा भुणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी हे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्यवन जुजे, भाग्यवन धर्मदुता, भाग्यवन जुजेवाज, भाग्यवन फ्रांसीस शावियर, भाग्यवंत आंद्रे आनी सर काळी तुका मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. भाग्यवंत फ्रांसिसान आपल्या जिवितांत गांवांनी भोंवून ताणें भुरग्यांक एकठांय केली, दोतोन शिकयली. जांचीं काजारां जावंक नासलीं तांकां साक्रामेंत दिले आनीक हे भाशेन लोकांचो भावार्थ ताणें शेळमळो आसलो तो जिवाळ केलो. तर आमी ही सा फ्रांसीस शावियराची स्फूर्ती घेवन आमचो भावार्थ आमी जागोवया आनीक होच भावार्थ दुसऱ्यांक पुरगटूंक आमकां उर्बा दी म्हूण आमच्या बापाचें मागणें म्हणटा आसतना आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत चवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी पोरमणें तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवत चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माई मोगान क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली हो जावन आसा तो जेजू जाणें भावार्थ जागयलो आनी हो भावार्थ दुसऱ्यांक परगटूंक आपल्या धर्मदूतांक शिसांक ताणें पाठयले. ही देवाचे शेलयेक आमी शेवता आनी आमचो भावार्थ आमी जागयता
आनी शेलमळो बाबार्द थीर करून आमी हो दुसऱ्यांक पुरगोडटाव ती सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका भावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजेर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सरशिल्लो कडचुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. म्हज्या जेजू, भगवंत फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. चोणेकल्यान आपणाक जाय तें भगवंत फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागतां आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां. आमेन. प्रार्थुया. बापा, धर्मदुतांच्या हातांतल्यान आमकां पावलोलें जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी वाडोवंक आनी उर्बेन बरोवन आमच्या बाबा भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, पयली सुवातेर आमी देवाक आर्गां दिवया, कित्याक ह्या वर्सा कोविडाक लागून आमच्यान हांगसर
बाजिलिकेच्या माटवांत वांटो घेवंक जायना मसांत. पूण हें देणें ताणें आमकां दिल्लें आसा. मिसां हांगसर जातात खरीं बाजिलिकेंत आनी ह्या वर्सा पयले फावटी खूब वर्सांनी भितर. पूण हे मीस तुमच्यान सगल्या जाणांक पळोवन भाग घेवंक जाता. हे ऑफिशियल बाजिलिका बॉन जेजूच्या चॅनलाचेर पळोवंक जाता. ए मिडियाचेर, CCR TVचेर, GC TVचेर, HCN TVचेर, गोवा डायसन सेंटर फॉर सोशल कम्युनिकेशन मिडिया, सोसायटी ऑफ पिलार इंडिया, गोवन रिपोर्टर, B-Views हे भाशेन सगळीं जाणां तुमकां हे मीस पळोवंक दितात. आनी हे आयज मीस भेटयला त्या पाद्रीक फादर आंतोनियो पेरेरा उतोर्दाचे, पूण ते वेर्ना डिनेरीचे प्रमुख आसात. तांचे उद्देशी हे सगळे आनीक पाद्री पळय आसात डिनरीचे ते एके वतीन हांगसर हाजीर आसात. फिजिकली ना पूण आत्मीकपणी तांचेय पासत हांव देवाक आर्गां आठयतां. ते जावन आसात कासावलीचे फादर जॉन फेर्नांडीस, कॉन्सुआचे फादर आद्रियानो फुर्तादो, माजोर्दा फादर आवे मारिया फाफोन्सो, नागवा एडसन फेर्नांडीस, नुवे फादर विक्टर रॉड्रिगेज, केलोसी फादर लाझिरियो गुदिनो, फादर उतोर्दा आमचे फादर सांतो आंतोनियो पेरेरा, वेलसांव फादर मारियो वाज, वेर्ना फादर डायगो फेर्नांडीस, आरोसी फादर दामासियानो कार्वालो. आनी ह्या फिरगोजीचे कितलेचशे वाडे आसात. तुमी सगळीं जाणां फादरीन तुमकां हांगसर हाजीर केल्ले आसा. एक व्हडलें बाग आमकां सगळ्या जाणांक आख्खें गोंय हे भाशेन हांगसर ना पूण तरी पूण तुमी हाजीर आसात. आनी तुमचे पासत आमी सगळ्यांक पासत आमी मागलेले आसा. फादरीक हांव देव बरें करूं म्हणटा हें मीस ताणें भेटयलां म्हणून. आनी आयज आमी सगल्या पाद्री पासत मागलेले आसा. मोटवाशी आनी ब्रदर्स जे आसात त्या सगल्या पासत आमी मागण्यांत आमच्या धरलेली आसा. आतां 7 मीस शिंशिणी डिनरीचे घेतले पाद्री घेतले आनी मागीर 8 मीस डिओसिसीनचे सेमिनरी आनी प्रिस्ट फादर ते घेतले. सांगे 6 वरांचेर पुर्तुगेजीन मीस आसतलें. तुमकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटाना हांगसर जीं कोण वावुरतात तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. साकिस्तांव आमचे जीं कोण वाचपां कोत्तात, गायनां कोत्तात, मिडिया आनी बाकीचीं सगळीं जाणां हांगसर खूब तोकस घेतात. तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां सगळ्या जाणांक देवाचो आशिर्वाद तुमचेर सोबां पडूं आनी ह्या मिसांतल्यान तुमकां बरेंपण फावो जावं. सर्वेस्पोर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सुर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. भाग्यवंत फ्रांसिसा भाशेन शेळमळलो भावार्थ जिवो करूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Sharar goicha